प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. आतां आमचे सुनेक बक्षुया. तुका तर सून ना जाल्यार आनी कोणाचे सुनेक बक्षी. सुनेक कित्याक बक्षूंक जाय? कित्याक तूं आशिताले पुताक काजार करून आपूण एक बरी सून हाडटली म्हूण बरे भाशेन बरें बरें जेवण जेवतली. कित्याक सून बरें बरें केंटाकी चिकन आनी चिकन 65 आनी कोहली बॉलोनेज आनी कोहली जेवणां रांदून तुका दितली म्हूण आशेताली. पूण तुजे सुनेन तुका जायती बूद शिकयली जातली. शिरविदर कशें करून हांगा थंयसर भोंवन तुजेर लोचनां घालून तुज्या पुताक सांगून तुका दोशी पासून करूंक लायलां जातलें. आनी ही सगळी तूं दूख घेवन आयज पासून आसाय आनी तुवें भोगशी नासतना मेळ्या वचकना कोमियां घेवन आयज तुज्या काळजान फूर पडल्यात. 5-4 जालां. आयज तूं वद्दी पॅरलायज जावंक जाल्यार जातली. कित्याक तूं भोगशी नाय तो तुजे सुनेक जाल्यार देव सांगता तुकाय भोगशी ना. जायते पावटी घोडेक तुवें सुनेचेर शिराप सोडले जातले. पाड पडिल्या धंय दिल्या मरण कोबार जावंक पावना खलें. आनी हे शिराप तुवें सुनेचेर घाल्ले पळय ते तुवें पवित्र आत्म्याच्या मंदिराचेर घाले. पवित्र आत्म्याच्या मंदिरान देव बाप देव पूत देव स्पिरीट सांत जियेता. आमी जाणो जावंक जाय कित्याक बावतिजमा दिसा आमी आमचे भितर पवित्र आत्मा आयला. आनी देव सांगता तुका दुमळो दितल्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हणटा. हें तुज्या बऱ्याक सांगुल्लें. कित्याक तो सैतान पोवपाचो आनी तुजी सून बरी जावपाची. पूण तुवें हे भाशेन करूंक नाय. Ephesians 4:26-27 सांगता रागाक लागून पातकान पडचें न्ही. वेळ पडून राग सान हे पासून तुमी राग धरून राव नाकात. देंवचा राग सुयेक दिवं नाकात. तुवें देंवचा राग सुयेक दिलोय. भाव भयणांनो, आमी जायते जरी तर सून आनी माय सासूमाय एकठांय आहा थंयचो देव आहा आनी मागता तें तुका दितलो. पूण हें देंवचाराचें काम सुनेक आनी सासूमायक कुशीन काडून भुरग्यांक घेवन वचोन रस्त्यार उडोवपाक. आमी जायते पावटी आयकलां जेन्ना दोग वो तेग जाण एकठांय जातात थंयचो देव आहा म्हूण. पूण हांगासर इगोर्जेन देव आहा सगळे सुवातेर. आल्ताराचेर ब्लेसीड साक्रामेंताचेर सगळ्या देव आहा. पूण आमचे भितर देव ना. कित्याक आमी सुने लागीं उलयना, सासूमाय लागीं उलयना आनी शेजाऱ्या लागीं उलयना, कोणा लागीं उलयनासतना हांगा आयल्या आनी आमचे भितर देव आहा. आसूं येत कित्याक देंवचार आहा थंयचो देव ना. काळोख आहा थंयसर उजवाड ना. भाव भयणांनो, आयज तो तुवें काळोख आहा तो उजवाड करूंक जाय. जेन्ना तूं तुजे काळजांतान सुनेक भोगशिताय तुका सुटका मेळटली, सुनेक सुटका मेळटली आनी तुजी सून बरी जातली आनी तुजीं पळय भुरगीं व्हरोन सैतानान रस्त्यार उडयल्यान तीं पोतीं येतलीं आनी तूं गिरेस्त जातली. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आतां दोळे धांपून आमी सुनेक भोगसुया. म्हजे फाटल्यान व्हडल्यान म्हणात, सोम्या जेजू तुज्या मुखार आनी म्हज्या मुखार हांव म्हजे सुनेक हाडटा. म्हजे सुने जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान हांव तुका सगळें भोगशितां. कित्याक 9 म्हयने हांवें म्हज्या पुताक कुशकान धरून कितले तोकोस काडून जीव मारून ताका जल्माक हाडून बरे भाशेन वाडयल्लो. एक दीस काजार करून आशेतालीं सून पळयतलीं भुरगीं पळयतलीं खुशाल जियेतलीं म्हूण. पूण तूं काजार आयलें त्या दिसांतान तुवें म्हाका हॉकमान केली. कसलें घर गाय म्हूण राणूंक पासून तूं येना जालें आनी म्हाका शिरीदर कशें करून दीस आनी रात तुवें म्हाका दुखयलें. हांगा थंयसर भोंवन म्हाका सांगिनासतना जाय तेन्ना येवन तुवें म्हाका हॉकमान केलें. आनी म्हज्या पुताक पासून सांगून हांव गाडयांगेर वेता म्हूण, हांव देंवचार म्हूण, पिडा पिडिता म्हूण फोटी सांगून म्हाका दोशी करूंक ल्हान आयज तुवें म्हाका जाय तो धोको दिलोय. हो धोको आयज पासून म्हज्या काळजान धरून हांवें तुका सांजांच्या आनी भोगशी नासतना मेळ्या वचकना कोमियां घेवन आयज म्हज्या काळजान फूर पडल्यात. 5-4 जालां. म्हज्या लागीं मागणें करूंक जायना, एकामेकाच्या मोगान तोंड पडोवंक जायना. हो सगळो म्हजे सुने तुजो गुन्यांव. पूण जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान हांव तुका सगळें भोगशितां. आनी तुवें म्हाका दूख दिल्याय ती म्हाका शिराप घाल्याय ते म्हज्या पुताक फोटी मारून म्हाका दोशी करून म्हाका तुवें रोडयलाय तितलें दूख. आनी तुका भोगशी नासतना मेळ्या वचकना कोमियां घेवन आमच्या काळजान फूर पडल्यात ते फूर हांव सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या हातान दितां आनी तुका हांव सुटका दितां. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू,
अनोदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां तुजी सून तुजे लागीं बोगसणें मागता. ही बी उतरां तुवेंच म्हणूंक जाय, दय आपूण म्हजे फाटल्यान म्हूण. म्हजे सासूमाय, म्हजे सासूपाय, हांव तुजी सून जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान तुजे लागीं हांव बोगसणें मागतां. कित्याक हांव काजार जावन तुमगेर आयलीं तेन्ना हांवें तुमकां माय म्हूण मानून घेतली ना. हांवें तुमकां होकमान केलें. तुमकां शिकोवप ना म्हूण तुमी बुरूत म्हूण हांवें तुमकां जायते होकमान केले. आखो दीस हांव मोबायलाचेर रावून हांवें म्हाका जाय तेन्ना लाटचणां मारून तुमकां हांवें दूख दिली. आनी काम करच्या वक्तार हांवें दोंगां करून हांवें म्हाका जाय तें हांगा जाय थंय वचोन हांव जाय तेन्ना येवन हॉटेलार कशें हांवें तुमकां जाय तो दुमाळो दिलो. आनी तुमचे केशी पासून सांगून घडून म्हज्या घोवाक तुमकां दोशी करूंक लावन हांवें जाय तें तुका दूख दिलें. आनी हे पळय तुवें म्हाका शिराप घाल्ले, पाड पडिल्ल्या दोयदिऱ्या मोरण कोबार जा. हे शिराप आयज म्हाका बुजून आयज म्हजें जिवीत मेल्लेंच कशें जावंक पावलां. म्हजे लागीं मागणें करूंक जायना, एकामेकाचें मोगान तोंड पळोवंक जायना. आयज हांव दुखान आसा आनी खोंतीन आसा. सासूमाय, हो सगळो म्हजो गुन्यांव. हांवें तुका होकमान करून, तुका पिडापीड दिवन, तुजें नांव पिड्यार करून, तुज्या पुताक केशी सांगून, तुजे लागीं बोगसणें मागिनासतना मेळ्ळें तस्कनान कोमयां घेवन आयज म्हज्या काळजान फूर पडोन आयज म्हजें जिवीत वायट जावपाक. पूण जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान म्हजे सासूमाय आनी म्हजे सासूपाय, हांव तुजे लागीं बोगसणें मागतां. म्हाका बोगोस आनी म्हाका सुटका दी. आर्गां तुका जेजू, महिमान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोमया जेजू, वतय तुजें पवित्र अमोलीक रगत म्हजेर आनी म्हजे सुनेचेर तोकलेर थान पांय बसून आमचे कुडीचेर, आमच्या आत्म्यांचेर, आमच्या पातकांचेर, आमच्या पातकांच्या रगताच्या खोतांचेर, आमच्या काळजांतल्या किडणेंतल्या फातरांचेर, आमच्या तोकलेंतल्या काळजांतल्या पोटांतल्या कुशव्यांतल्या गायांचेर आनी पिडेचेर, म्हज्या सुनेची, आमच्या कुटुंबाची आबोड जाल्यान, कुशव्यान मारल्यान, आबोड केल्यान त्या भुरग्यांचेर. हांवें म्हजे सुनेन, आमच्या कुटुंबांनी, 7 पेणकांनी, पुर्वजांनी गाडयांगेर वचोन नाल पोट दिवन, बोकडे कोंबे कातरून, लिमे पुडी हाडून घरान पुरून दवरून कुड्या देवांक नमस्कार करून सोयताना लेगीत रोगताचे करार करून शिराप हाडल्या त्या शिरापांचेर. एकामेकाक शिराप घालून पाड पडिल्ल्या दोयदिऱ्या मरण कोबाजा कांयच बरें जावं नाका. इडियट, स्टुपीड, गो टू हेल एंड हेट यू. हे शिराप घालून बोगशे नासतना मेळ्या तस्करान कोमयां घेवन आमच्या काळजान फूर पडल्यात त्या फुरांचेर नितळ कर आमकां. सोमया जेजू, तुज्या पवित्र अमोलीक रोगतान हांव म्हाका आनी म्हजे सुनेक आनी आमचो पूत, आमचो घोराबो, आमची नात्रां, आमची सगळी दुस्मानकाय सोमया जेजू तुज्या हातान दिता. आनी बोर तुजो मोग आनी पवित्र आत्मो आनी काकूत आमच्या जिवितान आनी जिवकोर आमचो आत्मो तुज्या आत्म्यान आनी आमकां सुटका दी. दोनया देवा, हें हांव मागतां सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनोदन मान तुका जेजू. प्रेज यू जीजस, थँक यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोयताना हो सगळो तुजो गुन्यांव. हें आमचें जिवीत आयज वायट जावपाक सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोयताना हांव तुका हुकूम दितां. कोड सर, भायर सर, म्हजे शिलो, म्हजे सुने सरलो, आमचे कुडी सरलो, आमच्या आत्म्या सरलो, आमच्या पातकां सरलो, आमच्या पातकांच्या रोगताच्या खोतां सरलो, आमच्या काळजांतल्या किडणेंतल्या फातरां सरलो, आमच्या तोकलेंतल्या काळजांतल्या पोटांतल्या कुशव्यांतल्या गाये सरलो आनी पिळे सरलो. म्हजे सुनेची, आमच्या कुटुंबांची आबोड जाल्यान, कुशव्यान मारल्यान, आबोड केल्यान त्या भुरग्यां सरलो. हांवें म्हजे सुनेन, आमच्या कुटुंबांनी, 7 पेणकांनी, पुर्वजांनी गाडयांगेर वचोन नाल आनी पोड दिवन बोकडे कोंबे कातरून लिमे पुडी हाडून घरान पुरून दवरून कुड्या देवांक नमस्कार करून रोगताचे करार करून शिराप हाडल्यात त्या शिरापां सरलो. आनी हांवें म्हजे सुनेन एकामेकाक शिराप घाल्यात ते पाड पडिल्ल्या दोयदिऱ्या मोरण कोबाजा कांयच बरें जावं नाका. इडियट, स्टुपीड, गो टू हेल आनी आय हेट यू. ह्या शिरापां सरलो, ह्या हुकुमां सरलो, आमच्या घोऱ्या भायर सरलो, आमच्या भुरग्यां सरलो, आमच्या नात्रां सरलो आनी आमच्या 7 माबातकांच्या मुळां सरलो. आनी सोयताना हांव तुका बांदून घालतां सोमया जेजू क्रिस्ताच्या पांया खाला. पोत्तून येना तसो. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनोदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाग्यवंती आंकवार मरये, हांव म्हजे सुनेचें,
आमच्या कुटुंबांचे, सात पेणकांचे, पुर्वजांचे आनी आमच्या दुस्मानांच्या कुटुंबांचे बी तुज्या खोत नासलोले काळजाचे बागीन रोयता. आमचो बाबार्थ वाडय जेजू भाशेन आमकां कोर, तुजे कुरपेन आमकां बोर. हांव तुजेर पात येतां. नोमान मरये कुरपेन बोलयले सर्वेस पोर तुजे टायसा. वस्तोर ह्या मदें तूं सोदव आनी सोदव फळ तुजे खुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरये देवाची माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मनोज बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आतां सदांच सदांकाल. आमेन. भाव भयणांनो, आतां आमी उबे रावन हांव बोगशितां म्हजे सुनेक बोगशितां. हांव बोगशितां म्हजे सुनेक बोगशितां. हांव बोगशितां म्हजे सुनेक बोगशितां. जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान म्हजे सुनेक बोगशितां. जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान म्हजे सुनेक बोगशितां. बोगोस 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 म्हाका सोमया. बोगोस 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 म्हाका सोमया. आमकां नितळ कर, आमकां नितळ कर तुज्या रोगतान नितळ कर. आमकां नितळ कर, आमकां नितळ कर तुज्या रोगतान नितळ कर. सोमया जेजू, सोमया जेजू तुज्या रोगतान नितळ कर. सोमया जेजू, सोमया जेजू तुज्या रोगतान नितळ कर. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बसुया. बाबणानो, हांवें सांगलां एक पाट बोगशिलें म्हणटोच आनी वयर काडूंक जायना. कित्याक तूं वयर काडटाय जाल्यार तूं आदलें जिवीत घेवन हाय आनी तुका नवें जिवीत मेळपाक ना. आयज जेजू सांगता सगळ्यान भार पडला तो आपणाशी यात आनी हांव भार काडून तुमकां समाधान करून बरें धाडटां. बाबणानो, आयज तूं जेजूशी आयल्याय, जेजूच्या रोगतान नितळ केल्याय. आयज सुनेक वच आनी वेंग मार आनी सांग, सुने हांव तुका आयज वेंग मारतां. कित्याक आयज म्हाका गोमान आयलां तुजे भितर जेजू आहा म्हूण. इतलो तेंप हांव जेजूक सोदूंक भोंवतालीं हांगा आनी थंयसर. आयज म्हाका गोमान आयलां तुजे भितर जेजू आहा म्हूण. आनी तुजे सुनेक तूं जेजू दी आनी मोगान जियात. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. जेन्ना सून आनी सासूमाय एकठांय आहा थंयचो देव आहा. जरी सून आनी सासूमाय एकठांय ना थंयचो देंवचार आहा आनी देंवचार भुरग्यांक घेवन चल्लो. देंवचार दिना सासूमायक आनी सुनेक एकठांय रावपाक. जेन्ना म्हळां दोगां तेका एकठांय जातात. कोण? सून, घोव आनी सासूमाय एकठांय आहात थंयचो देव आहा आनी मागता तें तुका दितलो. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां आमी आमच्या घोवाक बोगसुया. घोवाक कित्याक बोगसूंक जाय? एक बायल म्हजेशी आयली आनी म्हणूंक लागली, म्हजो घोव म्हज्या 14 वर्सांच्या चेडवाक बलात्कार करता आनी तें चेडूं घर सोडून गेल्लें. पूण तें आयलां आनी दोगांय आतां एकठांय जाल्यान आनी म्हाका घरांतलें भायर घालां. हांवें तिका विचारलें, तूं भायल्या गांवांत बी हाल्ली? तर ती सांगता, वय खंय. तूं दुसऱ्या दादल्याशी बी गेल्याय? ती म्हणटा, पूण हांव कुमसार जाल्यां. हांवें तिका सांगलें, खरेंच तूं कुमसार जालाय, पूण तुजें पातक बोगसलें. पूण त्या तुवें मेळांतलें तूं सुटूंक नाय, त्या रेवडान लेवन हाय. कित्याक तुवें तांकां बोगसूंक नाय. कितें जालां तें म्हाका सांग पळोवया. ती म्हणूंक लागली, हांव गाल्फाक आहली आनी एका गोंयकार दादल्यान म्हाका एक दीस आलवो खावंक दिलो. इलो हो. आनी त्या उपरांत हांव ताचीन जाली. हांवें ते बायलेक सांगलें, तूं गाल्फाक आहली खरी आनी तुजो घोव गोंय आहलो, पूण दोगांयचो आत्मो येवंक देवान तुमकां एक केली. आतां तो सैतान पळय तुवें हाडलाय त्या दादल्याक समन बांदून, तो सैतान हाडलाय पळय तो घोवाच्या आत्म्यान वचोन गोंया तो आपणाच्या चेडवाक बलात्कार करूंक लागलो. आतां तूं म्हाका सांग, हें सगळें वायट जालां तें हो गुन्यांव कोणाचो? तुज्या घोवाचो, तुजे धुयेचो, वो तुजो कोणाचो? ती म्हणूंक लागली, आपणाचो. हांवें म्हळें, तुजें पातक तुवें मानून घेतलें, देव तुका बोगशिता. पूण तुवें आतां त्या आलवो दिल्लो ताका बोगसूंक जाय. तुवें तुज्या घोवाक बोगसूंक जाय आनी तुज्या धुयेक बोगसूंक जाय आनी देवा लागीं बोगसोणें माग. कित्याक तुवें काजारा साक्रामेंत मोडून उडोवन शिरां पाडल्याय.
आनी 4 मागणी केली आनी हांवें तिका सांगलें पळय आतां तूं तुज्या तोंडाक गुड्डो मार, कित्याक एक पावटी बोगशिलें म्हणटोच आनी वयर काडूंक जायना. आनी वयर काडशी जाल्यार तूं आदल्याच फाटल्या जिवितान जियेताय आनी तुका फुडलें जिवीत मेळपाक ना. आतां तोंडाक गुड्डो मार आनी केन्नाचें वयर काडचें ना. तुका लागून हें जालें, ताका लागून तें हें जालें, ताका लागून तें हें जालें, तुवें म्हाका हें केलें, ताणें म्हाका तें हें केलें, केन्नाच म्हणचें न्हय. कितें म्हणीत जाल्यार प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जिजस, हालेलुया हालेलुया म्हूण. कित्याक देवान तुका बोगशिलें जाल्यार तुवें आतां पेल्याक दुसऱ्याक बोगसूंक जाय. आनी आमी 3 मागणी केली, 4 मागणी केली आनी ती घरा गेली आनी ती आयज खुशाल जियेत. भाव भयणांनो, जायत्यो ओहोल्यो खोबऱ्यो आहात. एक म्हजेशी बायल आयली आनी म्हूण लागली आपणाक काजार करून हांव भायर गांवान गेली आनी थंय म्हाका घोव चड पिडापीड दिवंक लागलो, मारूंक लागलो, सोरो पिवंक लागलो, म्हाका दूख दिवंक लागलो. आनी म्हाका ताचो होलो राग आयलो. हांव ताका लागलीं दीस आनी रात शिराप सोडूंक. आनी म्हज्या कुशव्यान भुरगो जल्माक आयिल्लो तेन्ना म्हजो घोव म्हणूंक लागलो हांव तुजें पोट फोडटलो आनी भुरगें काडटलो, ओडून काडटलो आनी ताका भुरग्याक आनी तुका फोंडान घालतलो. तो भुरगो उपरांत जल्मलो जाल्यार ताच्या काळजान बुराक जाल्लो. उपरांत जायतें ताणें वखदां केलीं आनी 6 म्हयन्यांनी मेलो. पळय भाव भयणांनो, कुशव्यान भुरगीं आसतना कितें जाता पळय तें. तुमी हे भाशेन बायलेक त्रास करूंक उपकारना. हो बायलेन देवाच्या मोगान रावंक जाय. कोण तुका दूख दिता जाल्यार ताका सांजाव जादीं बोगसणाची मागणी करूंक जाय. ती बायल नाका हाल्ली. उपरांत तांणी काका आनीक भुरगें जालें ना आनी तांणी एक चेडूं एडॉप्ट केलें आनी कोणा गेलें पोसलें. पूण तें चेडूं आतां व्हडलें जालां आनी पोजणें जालां आनी तें खापऱ्यां बरोबर जियेता. आनी आयज म्हज्यान सोंसूंक जायना पळय तें. हांवें ते बायलेक सांगलें, सगळें दाखयलें, बायबल हाडलें तें. तुका दुमाळो दितल्याचेर आशिर्वाद घाल म्हणल्यार देवान शिराप घाल नाका. तुवें घालें मगे वय खंय. आतां तुजो घोव पवित्र मंदीर ताचेर तुवें शिराप घाली म्हूण ते देवाच्या ओतम्यांचेर आनी तुवें मागीर कोमयां घेतलोय म्हूण तें मेळ्ळें वतच कानान शिराप हाडली म्हूण. तुवें तिका बोगशीन आसतना रावलें म्हूण. देव सांगता सांजावच्या आदी बोगशिनाय जाल्यार तूं सोयतान तुजें जिवीत पिड्डेर कोत्तलो. हांवें ताका सगळें दाखयलें बायबलींतलें. आनी आतां म्हळें सांग, हें तुजें जिवीत वायट जावपाक कोणाचो गुन्यांव? आपलो गुन्यांव. हांव तर बरीं जाल्लीं, म्हजो घोव बरो जावपाचो. ही शिराप घालताय तेन्ना तुजे देंवचार आहा आनी देंवचाराक आनी देंवचाराक कें पडटलें गो भावा म्हज्या. तुका दुमाळो तेंचेर आशिर्वाद घाल म्हणटा जाल्यार तुवें आशिर्वाद घालूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी तूं मागीर पळयतलें तो ताचेर घोवाचेर सयतान हात पोवटलो. इस्काप्टर म्हणटात ताका. तो बरो इमास कोत्ता आनी ताचें मागीर मोल करूंक जाय. तो हो तुका तासता विन्ने आनी तुतया घेवन. आनी तेन्ना तो तुतया मारता तेन्ना तुजे कुडके वेता तेन्ना तुका आय करून दुखता. आनी एक दीस तुका खंय सारको जेजू भाशेन कोत्ता आनी तूं जेजू भाशेन जालो म्हणटूच मागीर तुका सुटका मेळटली. ती बायल दिल्यार तुका तासूंक. तेन्ना तुवें प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जिजस आनी तुवें 5 पावलांची मागणी करूंक जाय. दिसाचे दिसा तिका बोगोस आनी तिका सुटका दी आनी तिचो पावर मागीर चोयतानाचो तो नाटक जातलो आनी तुजी बायल भांगाराची जातली. प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जिजस, हालेलुया. भाव भयणांनो, हे भाशेन जायत्यो स्टोरी आहात म्हजेशी. पूण हांवें तुका सगळ्यो स्टोरी सांगूंक जायना. कित्याक एक स्टोरी तुज्या जिविताक खंय पूण लागतली आनी तेन्ना हें तूं बोगसणें मानून घेतलें आनी तूं तें बोगसूंक लागतलें आनी तेन्ना तुज्या घरान सूख येतलें. कित्याक बोगसणें आहा थंयचो जेजू आहा. बोगसणें ना थंयचो देंवचार आहा. हांव बोगशिता म्हळ्यार जायना. मनशाक सोंकते ना बोगसूंक. हें 5 पावलांची मागणी करूंक जाय जेजू मुखार हाडून. आतां आमी आमच्या घोवाक बोगसुया. तुजो घोव आनी जेजू तुजे मुखार आसा म्हूण चिंत आनी काळजान धान हें म्हजे फाटल्यान मागणें म्हूण. सगळे दोळे धांपून तुका घोव ना जाल्यार आनी कोणाच्या घोवाक बोगशी. ताचें नांव घे. सोमया जेजू, तुज्या मुखार आनी म्हज्या मुखार हांव म्हज्या घोवाक हाडटां. आतां तुज्या घोवाचें नांव घे. म्हज्या घोवा, जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजान धान हांव तुका सगळें बोगशितां. कित्याक हांवें म्हजे माय पायक सोडून, म्हज्या भाव भयणांक सोडून, म्हज्या आंबिगांक सोडून हांव आयिल्लीं पोरक्या गांवान आनी पोरक्या घरांत. आनी हांवें तुका म्हजी कूड भेटयल्ली. तुका भुरगीं दिवंक, तुजें नांव वयर काडूंक, बरे भाशेन मोगान जियोंक.
पूण कसलें तें काजारी जिवीत तुवें म्हाका आयज पासून दाखयलें नाय. सोरो पियेवन येवन दीस आनी रात तुवें म्हाका झगडीं करून मारून म्हाका रडयलें. हांव गोरबेस आसतना आनी कोणाचीं भुरगीं म्हूण दुबावून आबोशान पासून करूंक ल्हान 4 पिणकांचेर शिरां पडली आनी हो धोको म्हज्या काळजान आसा. हांव खंय तरी गेल्यार आनी कोणाशी वेला म्हूण तुवें म्हाका अकमान करून पिडापीड दिवन म्हाका तुवें राय तें रडयलें. हांव रांदता ते पासून दुकराक घाल म्हूण भायर उडोवन तुवें म्हाका उपाशी घालें. जायते पावटी तुवें म्हाका घरांत ते पासून भायर घाल आनी सगळी दूख आनी राग म्हज्या काळजान धरून हांवें तुका सांज जावच्या आदीं भोगशी नासतना मेळ्या तस्करान कोमयांक घेवन आयज म्हज्या काळजान फूर पडल्यात. 5-4 जालां. मागणें करूंक जायना, एकामेकाच्या मोगान तोंड पळोवंक जायना. आयज हांव दुखान आसा, खोंतीन आसा आनी पिडेन आसा. हो म्हज्या घोवा सगळो तुजो गुन्यांव, पूण जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान हांव तुका सगळें बक्षितां. आनी तुवें म्हाका दूख दिल्याय ती, शिराप घाल्याय ते, अकमान केल्याय ते, आनी तुका बोगशी नासतना मेळ्या तस्करान कोमयांक घेवन आमच्या काळजान फूर पडल्यात ते आनी आमचे आबोट जाल्यान कुशव्यान मारल्यान तीं भुरगीं हांव जेजूच्या हातान दितां आनी हांव तुका सुटका दितां. आर्गां तुका जेजू, महिमान तुका जेजू, अनोदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां तुजो घोव तुजे लागीं बोगसणें मागता. हीं उतरां तुवेंच म्हणूंक जाय म्हजे फाटल्यान दोळे धांपून म्हूण ताका सुटका मेळपाक आनी तुका सुटका मेळपाक. सगळीं म्हणात, म्हज्या घोवा हांव तुजी बायल. जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान तुजे लागीं हांव बोगसणें मागतां. कित्याक जायते फावटी हांवें तुका दुखयलां, हांवें तुका पिडापीड दिल्या, हांवें तुजो मोग करूंक ना. हांव राग धरून रावून सांज जावच्या आदीं भोगशी नासतना तुका हांवें अकमान करून तुका हांवें जायतें दूख दिलां. आनी हे सगळी दूख आनी राग हांवें म्हज्या काळजान धरून तुका भोगशी नासतना मेळ्या तस्करान कोमयांक घेवन आयज म्हज्या काळजान फूर पडल्यात. 5-4 जालां. हो सगळो म्हजो गुन्यांव. म्हज्या घोवा जेजूच्या नांवान तुजे लागीं हांव बोगसणें मागतां. म्हाका बोगोस आनी म्हाका सुटका. आतां तुजो घोव तुजे लागीं बोगसणें मागता. हीं उतरां तुवेंच म्हणूंक जाय म्हजे फाटल्यान दोळे धांपून म्हूण. म्हजे बायले, हांव तुजो घोव. जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान तुजे लागीं हांव बोगसणें मागतां. कित्याक तूं एक सोर्गींचें देणें देवान म्हाका दिलां म्हूण म्हजें बरें जिवीत जावपाक, म्हाका भुरगीं हाडपाक, म्हजें नांव वयर काडपाक देवान तुका म्हज्या घरांत धाडलें म्हूण हांवें तुका देवाक आर्गां दिवंक जाय. पूण हांवें तुका शिरविदर कशें करून तुका हांवें जायती दूख दिली. खंय तरी गेल्यार कोलवंत म्हूण आनी कोणाशी गेला म्हूण हांवें तुका रडयलें आनी जायतें दूख दिलें. म्हज्या मांयचें आयकोन आनी कोण आसा म्हूण आनी कोणाचीं भुरगीं म्हूण आबोशान पासून करूंक ल्हान 4 पिणकांचेर शिरां पडले. आनी हांवें एकठांय जाता आसतना आनीक भुरगीं नाकात म्हूण हांवें दोगांच भुरगीं पुरो म्हूण शिरां पडले. आनी म्हजें बी हांवें बाजेर शिंपडान 4 पिणकांचेर शिरां पडले. आनी आयज हांवें तुजे लागीं बोगसणें मागिनासतना, देवा लागीं बोगसणें मागिनासतना, कुमसार जायनासतना हें पातोग म्हाका दोगांच भुरगीं पुरो म्हळ्यान म्हूण आनी हांवें कोंडम घालून काजळाचो साक्रेमेंत बोडून उडोवन बाज बोश्टायल्या ते आनी म्हजें बी हांवें भायर उडोवन हांवें काजळाची बाज बोश्टान शिरां पडल्यात. ते शिराप हे सगळे हांव जेजूच्या हातान दितां आनी तुजे लागीं हांव बोगसणें मागतां. म्हाका बोगोस आनी म्हाका सुटका दी. आर्गां तुका जेजू, महिमान तुका जेजू, अनोदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. सोम्या जेजू, वतय तुजें पवित्र आमोलीक रगत म्हजेर आनी म्हज्या घोवाचेर तोकलेर थान पांय पसून आमचे कुडीचेर, आमच्या आत्म्याचेर, आमच्या पातकांचेर, आमच्या पातकांच्या रगताच्या खोतांचेर, आमच्या काळजांतल्या किडणेंतल्या फातरांचेर, आमच्या तोकलेंतल्या, काळजांतल्या, पोटांतल्या, कुशव्यांतल्या घायांचेर आनी पिडेचेर, आमची आबोट जाल्यान, कुशव्यान मारल्यान, आबोट केल्यान त्या भुरग्यांचेर, आनी आमी दोगांच भुरगीं पुरो म्हूण आनी पोसूंक जावचें ना म्हूण शिरां पाडल्यात त्या शिरापांचेर, आमी एकठांय जाता आसतना कोंडम घालून काजाराची बाज बसतान काजार साक्रेमेंत मोडून शिरां पाडल्यात त्या शिरापांचेर, आनी हांवें आनी भुरगीं नाकात म्हूण एकठांय जाता आसतना म्हजें बी भायर उडोवन काजाराची बाज बसतान शिरां पाडल्यात त्या शिरापांचेर, आनी एकामेकाचो राग धरून बोगशी नासतना मेळ्या तस्करान कोमयांक घेवन
आमच्या काळजान फूर पडल्यात त्या फुरांचेर नितळ कर आमकां सोम्या जेजू तुज्या पवित्र अमोलीक रक्तान हांव म्हाका आनी म्हज्या घोवाक आनी आमचो काजार साक्रामेंत आनी आमकां दोगांच भुरगीं पुरो म्हूण आमी शिरा पडल्यात ते शिराप पोसूंक जावचें ना म्हूण शिरा पडल्यात ते शिराप कोंडम घालून एकठांय जाता आसतना काजाराची बाज बसतान काजार साक्रामेंत म्हणून शिरा पाडल्यात ते शिराप आनी आमी भुरगीं नाकात म्हूण एकठांय जाता आसतना घोवाचें बी भायर उडोवन काजाराची बाज बसतान काजार साक्रामेंत म्हणून शिरा पाडल्यात ते शिराप सोम्या जेजू तुज्या हातान दिता आनी बोर तुजो मोग जानवाय शाणेपण शांती काकूत आनी पवित्र आत्मो आनी पवित्र आत्म्याची देणी आमच्या जिवितान आनी जिवो कर आमचो आत्मो तुज्या आत्म्यान आनी आमकां सुटका दी दोनया देवा हें हांव मागता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू ओनोदोन मान तुका जेजू हालेलुया 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 सोयताना हो सगळो तुजो गुन्यांव हें आमचें जिवीत आयज वायट जावपाक सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोयताना हांव तुका हुकूम दितां कोड सोर भायर सोर म्हजे शेलो म्हज्या घोवा सरलो आमचे कुडी सरलो आमच्या आत्म्या सरलो आमच्या पातकां सरलो आमच्या पातकांच्या रोगताच्या खोतां सरलो आमच्या काळजांतल्या किडण्यांतल्या फातरां सरलो आमच्या तोकलेंतल्या काळजांतल्या पोटांतल्या कुशव्यांतल्या घायां सरलो आनी पिळे सरलो आमच्या आंबोट जाल्यान कुशव्यान मारल्यान आबोट केल्यान त्या भुरग्यां सरलो दोगांच भुरगीं पुरो म्हूण पोसूंक जावचें ना म्हूण शिरा पडल्या त्या शिरापां सरलो आनी त्या हुकुमां सरलो आमी एकठांय जाता आसतना कोंडम घालून काजारी बाज बसतान काजार साक्रामेंत मोडून शिरा पाडल्या ते शिरापां सरलो आमी एकठांय जाता आसतना घोवाचें बी भायर उडोवन काजाराची बाज बसतान काजार साक्रामेंत मोडून शिरा पाडल्यात त्या शिरापां सरलो आनी आमच्या भुरग्यां सरलो आमच्या कुटुंबां सरलो आमच्या सात पेणकां सरलो आनी आमच्या तोकलेच्या कानाच्या दोळ्यांच्या जिबेच्या तोंडाच्या घोमटेच्या काळजाच्या पोटाच्या पेंगटाच्या कुशव्याच्या हातांच्या पांयांच्या वेड्या सरलो आमच्या सात महापातकांच्या मुळां सरलो आनी सोयताना हांव तुका बांदून घालता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पांया खाला पोत्तून येना तसो आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू ओनोदोन मान तुका जेजू हालेलुया 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 भाग्यवंती आंकवार मरये हांव म्हजें आनी म्हज्या घोवाचें आमच्या कुटुंबाचें सात पेणकांचें पुर्वजांचें आनी आमच्या दुस्मानांच्या कुटुंबाचें बी तुज्या खोत नासलोले काळजाचे बागीन रोयता आमचो भावार्थ वाडोय जेजू भाशेन आमकां कोर तुजे कुरपेन आमकां बोर हांव तुजेर पात येता नोमान मरये कुरपेन बोलयले सर्वेस पोर तुजे टायसा वस्तोर्या मदें तूं सोदव आनी सोदव फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरये देवाची माये आमी पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन अनोद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आतां सदांकाल आमेन. आतां आमी सगळीं उबी रावन हें गायन घेवया. हांव बोक्षितां म्हज्या घोवाक बोक्षितां मागीर बायलेक हांव बोक्षितां म्हज्या घोवाक बोक्षितां हांव बोक्षितां म्हज्या घोवाक बोक्षितां जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान म्हज्या घोवाक बोक्षितां जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान म्हज्या घोवाक बोक्षितां बोगोस 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 म्हाका सोमया बोगोस 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 म्हाका सोमया आमकां नितळ कर तुज्या रोगतान नितळ कर आमकां नितळ कर तुज्या रोगतान नितळ कर सोमया जेजू तुज्या रोगतान नितळ कर सोमया जेजू तुज्या रोगतान नितळ कर हांव बोक्षितां म्हजे बायलेक बोक्षितां
हांव बोक्षिता म्हजे बायलेक बोक्षिता जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांत म्हजे बायलेक बोक्षिता जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांत म्हजे बायलेक बोक्षिता बोगोस 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 म्हाका सोमया बोगोस 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 म्हाका सोमया आमकां नितळ कर तुज्या रोगतान नितळ कर आमकां नितळ कर तुज्या रोगतान नितळ कर सोमया जेजू तुज्या रोगतान नितळ कर सोमया जेजू तुज्या रोगतान नितळ कर प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस हालेलुया 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 बाबणानो ही सगळी स्टोरी हांवें सांगल्या पळय तितली स्पेशली तुजें बी भायर उडयलें म्हणटोच एकठांय गोबाल जाता आसतना कसले शिराप येतात पळय ते आनी कॉन्डम घालून कसले शिराप येतात पळय ते हे त्या बुकाचेर बरयल्ले आहात पेज 25, 26, 27 लव फॉरगिवनेस एंड डिलिव्हरन्सचेर आनी तशेंच पेज 53 इन इंग्लीश आनी 170 कोंकणी हें तुमी वाचचें आनी बायबल मातशी वाचात जेनेसीस 38 वर्स 1 to 10 तुका गोमतेलें हें बी भायर उडयलें म्हणटोच कसले शिराप येतात पळय ते बाबणानो हें पातोक तुमी कुमसारान सांगूंक जाय आमी दोगांच भुरगीं पुरो म्हळ्यार म्हूण हें पातोक कॉन्डम घालून आमी एकठांय जाल्या तें पातोक व्हडलें पातोक आनी एकठांय जाता आसतना बी भायर उडोवन काजाराची बाज बसतान शिराप पडल्यात ते शिराप हे कुमसारान तुमी सांगूंक जाय आनी तुज्या घरान शांती येतली आनी हे भाशेन आनीक कोण नाका तुका भुरगीं नाका जाल्यार इग्रोज मात सेफ पिरियड म्हूण तें तुका एकठांय जाता तेन्ना तुका तीच इग्रोज मात समजता पूण तुवें दोगां भुरगीं पुरो पोसूंक जावचें ना म्हणशी जाल्यार तुजे लागीं देवाचेर भावातूच ना कोण पोसतलो म्हणशी जाल्यार हे तुवें शिरां पडले आनी तुजें इतलें ओदरूश येता भाव भयणानो तुजें दोगां पासून भुरगीं पोसूंक जायना म्हण हें म्हणाय जाल्यार तें हुकूम तुवें काडूंक जाय तुज्याच तोंडान घाल्याय पळय ते ही गरीब काडल्या पळय ती तुजीं भुरगीं रस्त्यार पडल्यान जाल्यार कित्याक पडल्या आनी ती आतां पयलें तुवें तुका गोमलें जाल्यार तें वच आनी कुमसारान सांग आनी देव तुका बोगशितलो आमचो सैतान पळटलो आनी ते भाशेन आनीक कोण नाका प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया